येवकार हांव जवाहर बर्वे. सर्वेक आयच्यो हेडलायन्स. पी पोकर ॲपा वयल्यान गोंयांत ऑनलायन चलताली थापटी. चीन, नेपाळ, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलियांतल्यान खेळटाले सट्टो. 1 ते 1.5 कोटींची जाताली उलाढाल. गोंय पुलिसांनी केली कारवाय. पार्शेकार, पर्रीकार, पावसकार रावतले भाजपा वाटेनूच. गोंयांत परतून भाजपाच येतली सत्तेत. उत्पल्लानकरचो फेरविचार म्हणटा नरेंद्र सावयकार. आयज आनी फाल्यां गोंयांत शिवरतलो पावस. पश्चिमी कडल्या वाऱ्याक लागून वातावरणात बदल. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. भाजपा सत्ताधारी असलो तरी एक बिनीचो शिलेदार जे तरेन पक्ष सोडून वयता वा पक्षापासून पयस करतात ते पळयल्यार खुद्द भाजपाचेच कार्यकर्ते काचाबूल जाल्यात. तरीकय पक्षांतल्यान भायर सरिल्ले वा उमेदवारी न्हयकारिल्ले हे सगळे जाण भाजपा बरोबरच आसात आनी भाजपाक सत्तेत हाडपाक मजत करतले. भाजपाचो सचिव सांगता. लक्ष्मीकांत पार्सेकार आसूं, उत्पल पर्रेकार वा भाजपाचे हेर फुडारी सगळे भाजपा बरोबरच रावतले अशें विधान भाजपाचो आदलो खासदार आदोगाद नरेंद्र सावयकारान केल्ले. लक्ष्मीकांत पार्सेकाराचेर प्रचाराची जबाबदारी दिल्या जाल्यार उत्पलान आपल्या निर्णयाचेर फेरविचार करचो. भाजपा सरचिटणीस आदोगाद नरेंद्र सावयकारान म्हटलां. म्हाका दिसता की लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर हे भारतीय जनता पार्टीचे माजी अध्यक्ष, गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री ते आशिल्ले. ती जबाबदारी त्यांनी समर्थपणान पेलिल्ली आसा. आनीक म्हणून आमकां त्यांचो जरी तुमच्या माध्यमांतल्यानूच जरी आमी हे वाचले जाल्यार सुद्दां निश्चितपणान आमकां विश्वास आसा की ते भारतीय जनता पार्टीच्या एकूण सगळ्या भारतीय जनता पार्टीक रावतले. भारतीय जनता पार्टीचें मार्गदर्शन तांकां तेच्या मुखारय सदांच मेळत रावतलें. भारतीय जनता पार्टीची जी लिडरशीप आसा ह्या लिडरशिपीन जो एकूण हांगासरल्यान आमी जे स्थानीक हेजेर जे रिकमेंडेशन धाडले ते तांणी चर्चा केली, ते तांणी तेजेर विचार करून निर्णय दिल्लो आसा. आनीक पक्ष आमचो एक शिस्तबद्ध संघटना आसा आनी तेजे भितर काम करता आसतना जो निर्णय ह्या पक्षान घेतिल्लो आसा त्या निर्णया वांगडा सगळ्यांनी रावपाक जाय. तुवें जशें म्हटलें की तेज्या वांगडा उत्पला वांगडा चर्चा करता आसतना आमच्या लिडरशिपीनूय तेजे कडेन चर्चा केल्ली. तेकाय वेगवेगळ्या पद्दतीचे सोल्युशन्स म्हणुया, सजेशन्स म्हणुया ही तेकाय दिल्ली. आनी आमकां विश्वास आसा की आजुनूय तेणें तेच्या निर्णयाचेर रिकन्सिडर करचें. आनीक भारतीय जनता पार्टीच्या एक फॅमिली आसा आनी त्या फॅमिली भितर आमी सगळ्यांनी मेळून मुखार वेवस्थीतपणान काम करचें. लक्ष्मीकांत पार्सेकार, उत्पल पर्रेकार, दीपक पावसकार हे सगळे बिनीचे शेलेदार भाजपान कुशीक काडिल्ल्यान वेगळ्या मार्गाचेर चल्ल्यात. भाजपाचे हे प्रामाणीक शिलेदारांचे बंड भाजपाक बुच्चे ना न्हय ह्या प्रस्नाक आदोगाद नरेंद्र सावयकारान साच्यातल्यान उतरांनी जाप दिली. पक्ष म्हटल्यार शिस्तबद्ध संघटना. सगळे लोक एक कुटुंब आनी सगळे पक्षाक मजत करतले. आयकात सावयकाराक. सगळ्या सेक्शनांतल्या लोकां कडल्यान हो भारतीय जनता पार्टीक मोठ्या प्रमाणाचेर पाठिंबो मेळत आसा. आनी म्हणून आमी सगळ्यांनी भारतीय जनता पार्टीन जे हें दवरलेलें आसा की तिसरे फावट परत एक फावट कन्सिक्युटिवली भारतीय जनता पार्टीचो सरकार हो गोंया भितर जातलो आनी तेजे खातीर जनतेच्या आशिर्वादान आनी सहकार्यान निश्चितपणान आमी परत एक फावट सरकार जें आसा तें स्थापन करतले. जी दुसरी जी 6 जाणांची लिस्ट जी आसा ती बेगीनूच येतली. ती सगळ्यांच्या मुखार येतली तेन्ना थंयचोय प्रोसेस जो आसा तो सगळो प्रोसेस जो आसा नॉमिनेशन फायलिंग करपाचो बाकीचो प्रोसिजर जो आसा तो सगळो चालू जातलो. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. येता ते वेंचणुकांचे फाटभुंयेर शेनवारा सकाळीं काँग्रेसीची नियाळ बसका जाली. राष्ट्रीय काँग्रेस फुडारी पी चिदंबरमान कार्यकर्त्यांक बरोबर घेवन महालक्ष्मीचे देवळांत वचून देवीचें दर्शन घेतलें. तशेंच फुडें वचून बांबोळेच्या खुर्सा कडेन बेसांव घेतलें. ह्या फुडें आनीक पक्षांतरां करचे नात असो सोपूतय घेतलो. काँग्रेसीक पक्षांतराचो मोठो मार बसला. पूण हे फावट काँग्रेसीन वेंचणुकेची बरीच तयारी केल्ली पळोवपाक मेळटा. आयकात तांचें म्हणणें. For the elections and like even for filling of normal discussions we've so in general it is तुमच्या इंटरव्यू आन्सर ऑलरेडी सांगला दॅट आय विल नॉट बी डिफेक्टिंग आणि yes that is आज त्यांनी प्लेस घेवपा लायला थोडा. yes we are going now to the temple, Mahalakshmi temple, and then after that we are proceeding towards the Bamboli crossing. So all the candidates are taking the pledge today. So which response is good because we want to assure the people of Goa that Congress party, so what has happened earlier
because of the defection, they have lost faith in us. That's why we are taking an oath in front of the God, देवाच्या पुढे देवाच्या पुढे. आम्ही देवाच्या पुढे वचून आम्ही एक oath घेतात, which is a very good thing. So we want to convince people that we will not defect to any other party. जो नॉमिनेट कैंडिडेट्स हैं उनके साथ पूरे इलेक्शन के बारे में और जो प्रोसीजर्स है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, इसके बारे में पूरा डिस्कस किया और सब का एक आगे कैसे इलेक्शन में कैंपेन करना वो सब डिस्कशन हुआ. एक ही डिसाइड किया है कि आप और मीटिंग में डिस्कस हुआ कि वोट लेने के सब कैंडिडेट को ऐसे. हाँ, अभी सब लोग क्योंकि हम सब लोग एक है, वो यूनिटी को दिखाना है और सब हमारे कैंडिडेट्स खुद बोले कि हम लोगों को बताना है कि हम सब लोग एक ही रहेंगे और इलेक्शन के बाद भी कोई डिफेक्शन का और जो अभी गोवा में जो हो रहा है उसको अंत करना है, उसको ख़त्म करना है और कांग्रेस पार्टी इसमें आगे रहेगा और हम सब लोग जाके वही हमारे कैंडिडेट्स ही बोले कि वी शुड गो टू द टेम्पल, वी शुड गो टू द चर्च, वी शुड टेक अ ओथ दैट वी विल नॉट अलाउ दिस काइंड ऑफ थिंग्स टू हैपन. नीदर विल वी डू इट, नीदर विल वी एनकरेज अदर्स टू डू इट. क्या के ऊपर मीटिंग था आज? तो सब कैंडिडेट्स को ब्रीफ कर रहे थे और बेसिक ये था कि लॉयल्टी दैट नोबडी शुड लीव द पार्टी. जाल्यार मायकलान बाबूश मोन्सेरात आनी माविन गुदिनोचेर फार पेटयले. बाबूशाक घरा बसयात, मायकल म्हणटा. जाल्यार माविन गुदिनोच्या टॅक्सी मिटर बॉक्साच्या घोटाळ्या वयल्यान धोडायलो. भाजपाक नितळ करपाक जाय जाल्यार तांकां घरा धाडपाची गरज आसा. आयकात मायकलाक. फोटींग मंत्री म्हणटा ताका. फोटींग कित्याक? तेणें घोटाळो केल्लो आहा. हे जे मिटर जे घातल्या न्हू तितून घोटाळो व्हडलो मवीन गुदिनोचो आहा. 4,990 रुपयाचो मिटर तेणें गोमट्याक घातला लोकांच्या, आमच्या टॅक्सी ओनरांच्या 11,300 रुपया हो घोटाळो. आनी हो घोटाळो क्लीन करपा खातीर म्हाका दिसता ताका उडोवपाची गरज आहा. भाजपाक जर तर क्लीन करतलो जाल्यार हे मिनिस्टर जे आहा पळय ते these are all tainted ministers. Tainted. People of Goa have to understand these are tainted minister. Power scam केल्ले मिनिस्टर आहे. आता येवन मीटर स्कॅम केल्ले आहा हेणे. हे फोटींग आनी हे फोटींग मिनिस्टरांक घरा धाडपाची गरज आहा. तेणें तोंड उक्तें करूंक ना. मंत्री आसोन मिटर नासलेल्यो गाडयो गोंयांत येयल्ल्यो आहा. मिटर नासलेल्यो गाडयो इलेक्शन कमिशनान कशें घेतल्यो? गोंयांत जेन्ना रूल आहा, द रूल इज ओनली मिटर्ड व्हेकल्स आर अलाउड इन द स्टेट ऑफ गोवा. आमचे गोंयकार मेले. खंय आहा हो फोटींग मिनिस्टर? आतां चोर हो व्हडलो फोटींग स्कॅम केला. मायकल से हॅज नथिंग टू डू विथ इन पेंजीम. पीपल ऑफ पेंजीम विल डिसाइड whom they want. And according to me, they will send Babush Monserrat packing home. Only one thing I want to tell you. They don't want any more all these tainted ministers. हे जे टेंट लागलेले आहा, हे सगळे फोटींग लोक जे आहा, हे खाली पयशे जे कमोवपाक राजकारणान भितर सरलेले आहा, हेंकां घरा धाडपाची गरज आहा. पण तुमचो जो कॅन्डिडेट तो मवीन गुदिनो आहा आनी तितून हो दुसरा. भाजपाचो हेवीवेट फुडारी बाबूशाक टक्कर दिवपाक पणजे काँग्रेसीन एल्विस गोम्साची उमेदवारी जाहीर केली. पार्टीची तत्वां पाळटलो आनी एक बरें नेतृत्व दिवपाचो यत्न करतलो. सगळे एकठांय रावन हे झूज मुखार व्हरतले. एल्विसान सांगले. पार्टीचें डिसिजन म्हाका पणजेच्यान बस म्हटला. सो पार्टीचें काम आसल्या कारणान जें काम पार्टी फरमायता तें करीत आयला हांव. आनी हें आतां एक फुडलें काम जें पार्टी म्हणटा की पणजे यू हॅव टू कॉन्टेस्ट. आय हॅव प्रिपेर्ड माय सेल्फ फॉर इट आनी आय एम गोईंग हेड. तुका काढून तूं पणजेन दिता? पयर गिरीशान सांगलें आनी आतां परतें ताचेर डिस्कशन जाल्लें की गिरीशान सांगलें की एल्विस गोम्स जो आसा ताका गोंयांत कसलेंय काम आमी दिवंक शकता आनी हे सगळे गोंयचे लोक जाणा. म्हणून आतां फायनली जें डिसिजन जाल्लें आय अबायड बाय दॅट आनी आय मूव फॉरवर्ड. आनी लोकांचे एक भावना आसा की एल्विस गोम्स पणजेच्यान बसतो आनी बरें नेतृत्व मेळचें म्हणून. जाल्यार ताळगांवचो काँग्रेस उमेदवार टोनी रॉड्रिगेसान आपल्या मतदारसंघातल्या वावराचो नियाळ घेतलो. आयकात ताका.
म्हणजे जालें कंप्लीट ऑलमोस्ट एक 10-15% कितें उरला. ओके. रिस्पॉन्स कसो आसा? आसा बरो, देवाच्या कृपेन आसा बरो. कितलो कॉन्फिडंट आसा तुमी? ते लोकांच्या हातीन आहा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया आनी विलियम रॉड्रिक्स. आता घेऊ एक लहानसो विसव. विसा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो बातम्यो. गोवा पुलिसांनी काल राती आंतरराष्ट्रीय ऑनलायन सट्टो रॅकेटाचेर कारवाय केली. भारतात बेकायदेशीर आशिल्ली करन्सी तेतून वापरिल्ली 1 ते 1.5 कोटींची उलाढाल हे ऑनलायन थापटेत जाताली, गोपांनी सांगलें. गोपांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण पीपी पॉकर ॲपावेल्यान ही थापटी ऑनलायन गोंयांत चलताली. चीन, नेपाळ, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया आनी हेर देशांतल्यान ऑनलायन सट्टो खेळटाले. अनूप, सुशांत आनी रजनीश ह्या मुखेल 3 आरोपींक क्रायम ब्रांचान अटक केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. भाजपाच्या ताकदवान मंत्र्याचेर सेक्स स्कॅन्डलाच्या आरोपांचो शिवर जाल्लो. जायत्या पक्षांनी फारपेट चालूच दवरिल्लो. बऱ्याच तेंपा उपरांत आतां आदलो मंत्री आनी सध्याचो मुरगांवचो भाजपा उमेदवार मिलिंद नायकान गोवा 365 कडेन आपली बाजू मांडल्या. पळयात. मिलिंद नायकाच्या विरोधी पक्षान आनी तेच बरोबर ताच्याच मतदारसंघातलो एक फुडारी संकल्प आमोणकारान मिलिंदाचे एके बायले कडले अनैतीक संबंध दाखोवन दिल्ले. अजापाची गजाल म्हटल्यार ते पिडेस्त बायलेन स्वता जावन कागाळ नोंदयल्या. आयकात मिलिंदाक. तिकेट म्हाका मेळपाची आसली भारतीय जनता पार्टीची. एका आनी तो जालो एपिसोडाक कांयच एक्चुअली कनेक्शन ना आस्क मी, बिकॉज पार्टीक खबर आसलें की हेतून कोण तरी अशें दाखोवन दवरता तितलें तथ्य ना. कळ्ळें न्ही, पार्टीक तें खबर आसलें. पण थ्रू सम मिडिया, नॉट मिडिया एक्चुअली, सोशल मिडियासून कोणें तेचे भरपूर पैकी गाजाबाजा केल्या. ताचे कारण थोडोसो प्रेशर येयल्लो. पार्टीने म्हाका क्वेश्चन केल्लो, विचारलें, हांव फॅक्ट कितें आतां सांगलें. कारण इलेक्शनाक आमच्या त्या स्टोरी वयल्यान डिस्टर्ब करून घेवप ना, कार्यकर्त्यांनी सगळ्यांनी डिसायड केलें. म्हणून हांव तेजेर कांय उलोवंक ना. म्हणजे हांव सायलंट आहा म्हणून चोर अशें धरप ना. लिगली इट इज प्रूव्ड टू सम एक्सटेंट. पुलिसा कडेन कंप्लेंट आसली आनी ते ऑलमोस्ट पुलिसान तेजो रिपोर्ट दिला. तो खरो दिला वायट दिला तें म्हाका खबर ना. तेजेर हांव कमेंट करूंक शकना, कित्याक आमकां विश्वास आसा पुलिसाचेर. एक मॉरल ग्राउंडाचेर आनी फ्री तेचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें म्हणून बरोवन ते रिजायन जाला. एक उतराकच रिजायन जालो. आतां आफ्टर रेजिग्नेशन तुमी जाय तशें दुसरे कोण उलयले जाल्यार तेचेर हांव कांय सांगूंक शकना. इलेक्शन जावन न्ही, बरे भशेन इलेक्शन लडया. इलेक्शन जिखतलो हारतलो कोण ते इलेक्शनाच्या रिजल्टार कळटलें. पण त्याच्या तातूंतली खरी स्टोरी आनी खरो कोण आसा आनी कोणी हें सगळें घडयलां तो मनीस जेन्ना फुड्यान येतलो तेन्ना जेन्ना ते आनी त्या मनशाक मनीस मेळटकूच कळटलें. तो हातीन मेळना जाल्यार कितें करया. तो इश्यू जेन्ना एकदम हायस्ट लेवलाचेर पावलो तेन्ना म्हाका दुखलें भरपूर. म्हाज्या बरोबर साहजीक आहा म्हाज्या फॅमिलीक दुखपाक जाय म्हणून. फॅमिली म्हटलें की सगळे, व्हडलो भाव, भाभी, बायल, सगळे भयण खंय आहा, भावाची खंय आहा, सगळ्यांक. म्हाका स्वता खबर आसलें पण तेंकाय खबर आसतना सुद्दां एक हें लागता, शॉक. आनी सगळ्यांना वायट शॉक म्हाका 2दा दिला ह्या मनशांनी. म्हणटा तो लास्ट इलेक्शनाक 6 म्हयने आसतना एक मोलेस्टेशन घडलेलें म्हाजेर. ती केस ऑटोमॅटिकली आनी ती FIR जाल्ली हा केस. दॅट केस वॉज रजिस्टर्ड. हांव मंत्री आसतना हांगा तोंड PI आसलो तेणी. पण आफ्टर 3 years ती केलें भायर पडली आनी तेंचे दोगूय कोण विटनेस आसलेले आनी कोण आसलेले कोणाक सो कॉल्ड विक्टीम दॅट टायम तेणी येवन परत पुलिसान स्टेटमेंट दिलो दिसता हांवें कोण आयकलां की ना ते आमकां करपाक लायले म्हणून. नेक्स्ट एपिसोड तांच्यांनी तयारी केल्ली. कोणी केल्लो तो मनीस ना आतां इज एब्सकॉन्डिंग. इट स्टार्टेड फ्रॉम दॅट पर्सन. इट इज 100%. जालें. सेकंड स्टोरी जाली. आतां जेन्ना जालें सेकंड एपिसोड तेन्ना म्हाका घरा बसचो पडलो 15 दीस. हांव लिपोवन रावंक ना. लोक म्हाका घरा येवन मेळटाले. हांव थोड्यांक लिमिटेडाक मेळटालो. पण हांव ते 15 दीस जेन्ना गेले 3 टर्म 5 years into 365 days ह्या लोकांक खातीर दिला. मुरगांव मतदारसंघाचेर दिला ना म्हणचें न्ही. म्हाका टूर लागना, कांय लागना. तेन्ना
तेन्ना हांव त्या मुमेंटाक भुरग्यांचे आमच्या पयला आनी एक 15 दीस घरान बसपाचें डिसायड केलें, कारण तेंची तकलेन जे कितें जर येयलां वायट विचार जाल्यार ते देंवचे म्हणून. आनी एक्झॅक्टली तशें जालें. हांव घरान बसलो फर्स्ट टायम इतले दीस, आनी भुरग्यांनी म्हाका 15 दिसांनी सांगलें डॅडा आमकां कांय प्रॉब्लेम ना, यू गो हेड. सेक्स स्कॅन्डलाचे आरोप जाल्ल्या उपरांत 2 कारणां खातीर आपणे मंत्रीपदाचो राजिनामो दिलो अशें मिलिंदान सांगलें. आयकात ताका. डिमांड आसलो म्हणून हांवें समतो रिजायन जालो. 2 रिजन्स. म्हाका लागून पार्टीक त्रास जावंक जायना, ते खऱ्या खोट्या तें मागीर, पूण म्हाका लागून पार्टीक त्रास जावंक जायना म्हणून डिमांड केलो, हांव रिजायन जालो. रिजायन जाल्या उपरांत उलटे उलयता तेका आनी कांय सांगूंक शकना. नरेंद्र मोदी परत एकदा देशांतलो नंबर 1 लिडर म्हणून खंय तरी रँकींग येयला. तो 19 डिसेंबराक येवपाचो आहा आनी हांव 15 डिसेंबराक रिजायन जालो. हें म्हजें मेन कारण. पण येदो व्हडलो लिडर जेन्ना गोंयांत येता, ऑलमोस्ट जगाच्या नांवार कोणाचें जगाच्या फाटीर नांव आहा तो लिडर आमचो नरेंद्र मोदी गोंयांत येवपाचो आहा. आनी आमच्या ओपोजिशनाक तेच्या फुड्यान ते एक नाका जाल्लें कितें हायप करपाची जर संदी घेवंक सोदताले तेका लागून हांव रिजायन जालो. पण तेचें नांव म्हाका लागून बदनाम जाल्लें आमकां कशेंच सहन जावपाना खंयच्याच भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. परतून एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो बातम्यो. आनी आतां हवामानाचो अदमास. आयज आनी फाल्यां उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत कांय कडेन पावस शिरशिरतलो. पश्चिमेकडलो वारो आनी राज्यांतल्या वातावरणाक लागून मोसमा भायलो पावस पडलो, हवामान खातें सांगता. फाल्यां चडांत चड 31 जाल्यार उण्यांत उणें 21 डिग्री सेल्सियस तापमान उरूं येता. काल उणें तापमान 1 डिग्री सेल्सियसान सामान्य तापमाना परस चड आसलें, 20.6 डिग्री सेल्सियस. जाल्यार चडावत तापमान सामान्य तापमाना परस 1 डिग्री सेल्सियसा परस कमी, म्हणल्यार 30.9 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 3 दिसांत उण्या तापमानान 2 ते 3 डिग्री सेल्सियसांनी उणाव जावं येता. आयज फांतोडेर कांय वाठारांनी कांय कडेन धुकें आनी दंव दिश्टी पडलो. फाल्यांय तो पडटलो. कांय सुवातांनी पावस पडिल्ल्यान मळबांत कुपां दिश्टी पडटलीं. आतां मेरेन हवामान खात्यान नुस्तेमारी करप्यांक कसलीच खाशेली शिटकावणी दिवंक ना. आयज फाल्यां शिवरू येता पावस. आयज चडावत तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, उणें 21 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 2-3 दिसांत उण्या तापमानान 2 ते 3 डिग्री सेल्सियसान उणाव. मळबांत आयज कांय प्रमाणांत कुपां. नुस्तेमारी करप्यां खातीर विशेष शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.